येस सर, आयज शेटेवाड्यार दोळ्यारान आमी पळयता वॉर्ड नंबर 7 राती एक असो इन्सिडंट जालो की हांगासर एक जी बाय आशिल्ली ती कॉलेप्स जाली आनी त्या इन्सिडंटाक लागून एक जी पार्क बायक आशिल्ली मोटरसायकल ती सुद्धा खंय तरी बायन पडलेली आसा आनी हाचेर तुमचें कितें मत आसा, हेचेर कितें सुटाव जातलो आतां? सो आतां पावस पडटा सद्या हांव पळोवपा आयलां कित्याक एक फावटी म्हाका स्टारक आरोग्य कावन्सिलरान म्हाका सांगलें अशें जालें म्हणून हांव रोखडो आयलो. हांव मामलादाराको पासून उलयलां. मामलादार सांगला तलाटी आयलो सकाळीं परत येता. आतां पावस आहा तेन्ना थिंगाय डेंजर थिंग देगेर वचपाक ते आनी कॉलेप्स जातले. सो हांव WRD उलयलां ते बांय सामकी करपाक कित्याक इट्स अ पब्लीक वेल तेन्ना WRD कबूल ते काम करपाक आनी म्युनिसिपालिटी ज्युडिक्शन रायट. सो एक म्युनिसिपालिटी रेजोल्युशन आमचो तारक बाब हाडलो आनी मागीर हांव लेटर करतलो आनी WRD हें काम घेतलो. आतां ती बायक पडली, बायक काडून पडली म्हूण पावस पडटा तेन्ना ह्या दिसान सामकें सॉफ्ट आहा माती ते सायडीन आनी हिंग शिमीट आहा. आमकां कांय कळना सकला लूज आसा सगळें पडलें आनी लोकूय पडलो भितर. ते इमर्जन्सी इज टू सेव अ ह्युमन लायफ एंड टू सेव अ हावस कित्याक हें बॅल्कनी पासून पळय हिंगा आसा ते बॅल्कनी पासून कॉलेप्स जातलें भितर. सो आमी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्शन घेवपाक सोदतात. सो ते हांव डेप्टी कलेक्टर पासून उलयलां कित्याक एक चिंचाचें झाड आसा फाटल्यान तें देगेर आसा. तेजे रुट्स कांय दिसना जाता ते आनी वाऱ्यान पडप घराचें पडप तो बांयत पडप कोणा डॅमेज जातलें नाल्यार मनशा पासून हें कितें जावपाक जाता. सो ते कट करपाक थिंगाय आमी मूव करतले अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट आनी सगळें करून घेतले कित्याक लोकांक त्रास जावपाक जायना आनी लोक भरपूर यूज करता हो वेल. लोकांचे आनी हो बांय केन्ना सुकना म्हणून म्हाका सांगलां. सो हें उदक हिंगा गरजेचें म्हूण सेफ्टी ऑफ द सिटिजन्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो दॅट इज वॉट आमी काम करतले हें आनी सामकें करपाक तें झाड मारपाक आनी ते रिकवरी ते बायक काडपाक ती मागीर काडपाची. एज अ येलो अलर्ट आसा गोंयांत खंय तरी आतां कंटिन्युअस 3 दीस पावस सुरूच आसा. सो ट्री कटींग हें आयच्या आयज जावं शकता अशें दिसता तुमकां? सो ते कोण कटींग करपा आहात ते आनी डेप्टी कलेक्टर ऑर्डर करून कित्याक पडलो जाल्यार झाड रोखडे फायर ब्रिगेड येता आनी कट करता म्हूण पडलो ना जाल्यार स्टँडींग ट्री तांकां एश करून ऑथॉरिटी ना. सो वी हॅव टू मेक आउट द केस विथ द डेप्टी कलेक्टर आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑर्डर दिता. आनी थर्ड पार्टी तुमकां खबर आसा झाड बरें दिसता पूण भितर पोका आसता आनी सायडीनी पडटा ते आमचे हातीन ना. ते दीज आर फोर्सीस ऑफ नेचर. सो वॉट हॅपन्स वी कॅनॉट प्रिडिक्ट but we will do our best to make sure that people will be saved and no life will be lost. सर हांगासर जे पब्लीक वेल आशिल्ली ती खंय तरी आयज कॉलेप्स जाल्या आनी त्या घटनेन एक नेबरहुडाची बायक जी आसा ती भितर पडलेली आसा. हाचेर आयज तुमी इन्स्पेक्शन केलें, एक पळोवणी केली, ताचेर कितें म्हणलें? सकाळी 5च्या दरम्यान हे कोसळल्या म्हणजे सगळे नेबरी पब्लीक वेल म्हणजे खूप वर्साच्यान हांगासर वेला आनी सगळे हांगासर लोक हें उदक यूज करतात. ती खूब पोरणी असल्या कारणान कितें जाली ताका मेंटेनन्स सारकें नासलेलें ती कोसळ्ळी. हांगासर एक बायक आसलेली हांगासरूच ह्या घरातली ती बायक गेली आनी जे मोटर लायल्ले आसले ते पसून मोटर भितून गेल्ल्या. आतां पळोवंक गेल्यार हांगासर जे व्हडले रिक्स आहा जे एक हांगा चिचेचे झाड आहा व्हडले ते आनी हे घर आसा त्या घराक आनी ह्या झाडाचेर मातसो प्रॉब्लम जावन येता कित्याक चिचेचे झाड जर पडले जाल्यार आनीक 3-4 घरां डॅमेज जावंक शकतात. म्हणून आतां आमी मामलेदाराक कळयल्लें आहा. सकाळीं फायर आनी पुलिसाक कळयलें ते येवन इन्स्पेक्शन करून गेल्या. तशेंच सकाळीं आमचे म्युनिसिपालिटीच्यानूय आपयलेले हांवें ते येवन गेल्या पळोवन. तर आतां प्रायोरिटी आहा कित्याक हे ते चिचेचे झाड आहा जे व्हडले आहा खूब व्हडले आहा तुमी पळोवंक शकता ते प्रायोरिटीचेर कट करपाची गरज आसा. काल राती हांगा पावसाक लागून सगळी बांय कोसळ्ळी सगळे भितूर गेला. हे हांगा जे झाड आहा व्हडलेशे चिचेचे झाड आहा आनी वयल्यान ते कॉलम आहा ते कॉर्नराक उरल्या ते सगळे आतां कॉलेप्स जावपाचे हेतून आहा. अंदाजे कितल्यांक जाली ही घटना? 4:30 राती जाली. 4:30. हय. ही जी बाय सायडीक आसा ती तुमकां तुमी रिटेनिंग कितें वॉल बीन बांदलेले? वॉल आहले तेका वयर मेरेन सगळे हे आसले कंपाऊंड आशिल्लें. कंपाऊंड आहले तेका सगळे बांय आतां सगळी फातराची बांय ती सगळे फातरूच सगळे कॉलेप्स जाल्या भितर. गेल्या अंदाजे कितल्या वर्साची बाय? हे आतां खूब आदली पयली पासूनच आदली ते आतां बांदिल्ली बीन तशें कांय ना. ती आदलीच बांय ती सगळी
ते काल रात्री सगळे पावसाक लागून सगळे कोल्याप जाले, सगळेच भितूर गेला ते फातर बीन. आनी आमच्या शेजारीची गाडी आली हांगा, एक गाडी भितूर गेले, एक गाडी व्यवस्थित आली, आमी काडून घेतली ती. खंयची गाडी आशिल्ली? स्प्लेंडर स्प्लेंडर. आता ती उदकान आसा, बायन पडल्या. भितूर पडले ती, दिसती पडना. आज शेट्या गोया म्हापसा रावता. हे आमच्या कुटुंबाची बाय पावसाळा पावस पडून कोसळ्ळा आणि सकाळी ती 4:30 ते 5 सुमारे ही घटना घडला. तर आता आम्ही सकाळी काउन्सिलर सांगलेले आमच्या मातशें पळया करून. त्यांच्यानी फायर ब्रिगेड वगैरे धाडलेली, त्यांच्यानी फायर ब्रिगेड आणि यांची गाडी पुलिसाची गाडी येयली आणि त्यांचे मनीस येयले, चेक करून गेला. जाता इतले आम्ही करता म्हणून सांगून गेला.